काल आज आणि फाल्या. Hello, and a very warm welcome to B-Town Restro's 6th branch, here at Lavender Hotel, Al Nahda, Dubai. We're thrilled to open our doors and invite you to experience everything that makes B-Town Restro special. Our new location brings you a simply amazing ambiance designed for families and friends to come together and enjoy. We've created a space that's perfect for everyone, with different fun facilities to keep the good times rolling. And for all the food lovers, we have superb offers you won't want to miss. We're especially excited about our special sections, including Simply South, dedicated to authentic South Indian flavors, and our food kitchen, where you'll find a wide range of delicious options to satisfy every craving. B-Town Restro is more than just a restaurant. It's a place to unwind, celebrate, and enjoy with loved ones. Thank you for being a part of our journey, and we can't wait to serve you here at our new home. नमस्कार. Daijiworld TV 24/7. काल आज आणि फाल्या हे कार्यक्रम पळोवंक आथुरायण रागोन आसलेल्या आमच्या सूर विक्षकांक हांव आर्थर पिरेरा ओमसर तुमकां सोमेस्तान कालचो प्रणाम पाठयता. आयच्या ह्या विशेश सांकड्याक आमचे सोबे आसात कोंकण खरावळीचे दोग मानाय एकाच गांवचे. तांच्या नांवांनी दीप आसा. दीप म्हणजे उसवाड परसळ. गांवांत सणय आसता संवसाराच्या हर एका कोनशांनी आपलो परसळ तांणी पांकयला. दोगां पैकी एकलो आसा नट, नाटकिस्त, निरंतर सोदा नाटक लिखोन नटन कर, दिग्दर्शन कर, गांवांत तशेंच परगांवांत प्रदर्शनां दिवन आपल्याच अभिमानीक आपणा थंय ओडलेलो. आनी तशेंच 2 फिल्मांक खुद्द काणी लिखोन दिग्दर्शन करून नटन करून गांवांत काडी शहरांत आनी तशेंच युरोपांत जायतीं प्रदर्शनां दिवन यशस्वी जाल्लो जायतेवंत कलाकार आमचे समोर आसात. प्रिंस ऑफ कॉमेडी बिरुदांकीत प्रदीप बर्बोजा आमचे मदें आसात. तुमकांय माया मोगाचो येवकार मागता. एकलो मानाय आसा आपल्या सुरवेच्या दिसांनी नाटक आनी नाटन करून कन्नडा, तुळू, कोंकणी आनी पंजाबी फिल्मांनी आपलें नटन दिवन लोकां मागड जाल्लो कोंकण करावळीचो अप्रतिम कलाकार दीपक पालडका. तुमकांय माया मोगाचो येवकार मागता. देव बरें करूं. नाटक जालें, 2 पिंतुरां जालीं आनी आतां कन्नडांत खातें मुगिदितें आरंभदा म्हणना एक पिंतूर घेवन आयल्यात प्रदीप बाब. हाचे विशीं आमी मागीर उलया. पूण पयल्या सुवातेर आमकां कळूंक जाय आसलें तुमच्या ह्या फिल्माच्या शेतांत तुमचो वावर कितें हाची जळक तुमच्या सोत्रांनी आमच्या मदें वांटून घेतली जाल्यार भोव बरें आसलें. साबार 20 वर्सां 25 वर्सां हांव नाटक लिखून आसल्या म्हाका वेदीर सोडून आसल्या म्हाका एक फिल्म करची आतुराय आसली आनी एक अवकाश मेळिल्लो. मनेस्त फ्रँक फर्नांडीस हाणें प्रोड्यूस केल्ल्या फिल्मांत एक आसल्यार एक ना फिल्माचें स्क्रिप्ट बरोवचें डायरेक्शन करचें भाग म्हाका फाव जाल्लें. तशें जाल्ल्यान पयलें पिंतूर म्हजें एक आसल्यार एक ना जालें आनी त्याच प्रोड्युसराच्या अनेक फिल्मांत जय तुळुनाडू म्हणल्या फिल्मांत हांवें नटन केल्लें. तशें ती उमेद नाटकांत हांव फिल्माक येयली. फिल्मांत हांव आतां एक आसल्यार एक ना जालें, जय तुळुनाडू, मागीर अनेक म्हजेच निर्देशनाखाल जाल्लें 16 शरबत तुळू फिल्म जाल्या उपरांत आतां कन्नडा फिल्माक खातें मुगिदितें म्हणून एक फिल्म आमी तयार केलां. ताचें प्रदर्शन जावचें आसा. प्रदीप बाब, तुमचें उतरां आयकत आसतना तुमचें साधन आमी तुमच्या उतरांनी आयकत आसतना आमकां भोव खुशी लागली. आनी जावन तुमी एक मादरी जावन आसात, आदर्श जावन आसात. आयच्या युवा प्रतिभेक तुमची साल तांणी वापरली जर जाल्यार थंय एक ना एक दीस प्रदीप बर्बोजा जातले, दीपक पालडका जातले आनी असलो संदेश तांणी पाठयल्लो आसा. आनी मुखलें सवाल आसा दीपक पालडका तुमच्या लागीं. तुमकां ह्या फिल्माच्या शेतांत वचूंक कसली उर्बा मेळ्ळी, खंय तावन तुमकां हें चालन मेळ्ळें हाचे विशीं 2 शब्द उलयतल्यार की. आर्थर ही व्हडली काणी. आमी
आमच्या पोटाच्या ग्रासा खातीर दुबयक पावल्ले आसता. आमी गांवांत जाल्यार आमच्या ICUM थ्रू इगर्जीचे ICUM आमचे ICUMचे पयलीं गुड्यांगडी इस्कलांत आमकां इंदू एस मंगळूर म्हणून आमचो एक ड्रामॅटिस्ट मास्टर म्हणल्यार मॅथ्स मास्टर पूण ड्रामॅटिकली मस्त हुशार तो आसलो. ताज्या ल्हान ल्हान स्किट्सांनी करताले आमी. ताजे उपरांत ICUMांत इगर्जीच्या फंक्शनांनी ते हांगा ल्हान ल्हान स्किट्सांनी करताले. ताजे उपरांत फोटोग्राफी खातीर दुबय आयला. दुबय येतना हांव येवन एक इल्लेशा वर्सांनी आमचो प्रदीप आयलो. प्रदीप आमच्या इल्लो यंगर जनरेशनाचो आनी पूण आमी दुबय आसतना आमी आयकूंक म्हणलें गांवांत प्रदीपाचे नाटक जातात आसात आनी ते बरे हिट जातात येतात आनी तो आतां व्हडले व्हडले आर्टिस्ट जाल्ल्या जावंक पुरो वा मंजुरू बोळार जाल्यार पुरो आर्टिस्टांक घालून ताणें ड्रामा केल्ले आसले ते आमकां खबर मेळटली हांगा दुबय आसतना. सो आमी सपोर्ट दिताले ताका. आनी दुबयंत येवन आमचो मूडबिद्री वार्डाचो संघ आसलो आनी ताज्या थ्रू आमी थोडे ड्रामा करतना प्रदीप म्हणालो दीपक करयांग हांगाय म्हणून. सो तांतूं एक बरे बरे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळे म्हाका आनी बरे बरे कॅरेक्टर हिट जाले. मस्त ड्रामांनी कॅरेक्टर हिट जाले आनी ड्रामा हिट जाले. लोकांचो मोग मेळ्ळो आनी ताज्या सांगात हांव दायजीवर्ल्डाक एज अ फोटोग्राफर जावन उजवाड.com एज अ फोटोग्राफर जावन लोकांच्या लागीं गेलो. आनी त्या संदर्भार तुळू मुवीच्या एक ऑडिशन कॉल आयलें नेरल फिल्माचें आनी एक 400-500 ऑडिशन जणांत नेरल फिल्माक एक एंट्री मेळ्ळी. 3 सिनाचो रोल आशिल्लो. तो डायरेक्टरान ताका एक्टींग आनी बरें लायक जाल्ले आनी ताणें एक 10 to 11 सीन्स केले तांतूं. ताजे उपरांत दंड म्हणून फिल्म आयलें तुळूच. ताजे उपरांत प्रदीपान ताज्या डायरेक्शनाकाल एक असल्यार एक ना मुवी म्हणलें मस्त हिट जाली. गल्फान जावं दी गांवांत जावं दी युरोपान जावं दी. ताजे उपरांत बेंडकार आयले ताजे. सो आसो तोमसात गमाया म्हणली मुवी येयली. तशें कंटिन्यू जावन आतां खातें मुगी दिदे प्रदीप ओट्टू. कोरोनाच्या टायमार इल्ले आमच्या ऑफीस जाग्यार इल्लेशे इश्यूज आशिल्ल्यान म्हाका सोडा सरबतांत वचोंक जावना. पूण परतेन एक कन्नडा फिल्मांत खातें मुगी दितेंत आमकां एक सांगाता एक्ट करचें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो ताज्या उपरांत एक हॅरी फर्नांडिसाची 2 फिल्मां जावय नंबर 1 आनी बेंडकारान तो एक्ट केला. आनी रिसंटली ताणें एक व्हडली पंजाबी मुवी मिया बीबी राजी की करागी पाजी म्हणलें एक पंजाबी मुवींत एक्ट करचो संदर्भ मेळ्ळो. सो ही लांब लायन आनी तुमच्या पुरा आशिर्वादांनी प्रदीपाच्या मोगान व्हडलो म्हाकाय अभिमान कित्याक पलाडकाचो तो आमच्या ते फिरगजीचो. सो पळयला लांदावन. सो मस्त लक्की म्हणयात. दीपक पालडका तुमची उतरां आयकून भोस खुशी जाली. जायती तुमी वावर केल्लो आसा. नेणट्यापणांत हांव न्हिदोळ म्हणसर वाडलेली रीत पळयत आसतना ह्या शेतांत तुमी तो कश्ट काडल्यात, मेहनत काडल्या. ताच्या उपरांत तुमी ह्या पावंड्याक पावल्यात, ह्या पावंड्याक पावल्यात. तुमकांय परबी पटयता ह्या वखदां. आतां आमी मुख्य जावन बसलो विशय आसा थोड्याच दिसांनी उक्ताडाक येवचें एक कन्नडा फिंतूर आसा खातें मुगी दिदे आरंभद म्हणना. असो दिग्दर्शक आसा प्रदीप बर्बोजा आनी फंड्स मुवी इंटरनॅशनल हाच्या हाताखाल ही प्रदर्शन जातली. आयचो प्रमुख विशय आसा एक कन्नडा फिंतूर अपूर्बायचें सगळ्या संवसाराक एक संदेश पाठोवचें खातें मुगी दिदे आरंभद म्हणना. प्रदीप बाब तुमच्या लागीं हांव विचारूंक आशेतां. हर एक फोडी तुमी येतना तुमचीच काणी लिखून येतात. ह्या फोडी कितलें आत्मेस तुमी चिंतलां. फामाद कोंकणीचो फामाद बरयणार साहिती विकासिया हांची काणी तुमी वेंचलेली आसा. हें कशें जालें, हें कित्याक जालें, ह्या विशीं तुमी एक नदर आमचे सुमेर दितल्यात की. खंडीत जावन हांव फामाद लेखक विकासियाची काणी म्हणून वेंचली न्ही ती 2004 इसवेंत एक राखण्यार एक काणी फायज जाल्ली ती काणी हांवें वाचली. त्या दिसा हांवें त्या लेखकाचें नांवूय पळोवना कांयच पळोवना. ती काणी बरीच म्हाका आवडलेली. ती काणी आयकल्ली आसा ती खंय मागीर म्हाका मेळूं ना ती. हांव दुबय आयल्या उपरांत हांव दुबय येवच्या पयलें हांव 2005 दुबय आयल्यार म्हणजे पयलीं वाचल्ली काणी. हांवें ताजे उपरांत इतलें नाटक बरयलें, इतलें फिल्मांय केलीं. पूण ती काणी म्हाका एक
फिल्मार पराडी जे म्हण बारी बगले म्हाका ती काणी अशीच ती लाईन गोत्ताली म्हाका ती काण बरोवन जाली छाती आल्ली म्हजे कडेन पूण लेखकाची ते एक काणी कोणें घडल्या ती त्या लेखकाक सोदून काडल्यार तर बरें क्रिस्तांवासून म्हाका खंडीत गोत्ता आसलें ती हांवें सोदून बरयली जाल्यार ताका हांव एक लेखक जावन ताका येना जाल्यार म्हणटात देखून त्या लेखकाक सोदून गेलो हांव कोण म्हणून साबार जाणां कडेन हांवें सोदना गेल्लीं आसात इवन तुज्या कडेन हांवें विचारलें आसा लेखक कोण ही अशी अशी लायना मागीर मस्त जाणां विचारतना हें मेळना मागीर म्हजो मित्र आसलो कॅसेट जेरी म्हणटा आमी ताका हय जेरी ताचे कडेन विचारलें हांवें अशी अशी काणी आहा खंय कोणाचें म्हणून विचारताय सोदून काडया ती तुका ती चड असले काणयो बरोवनचे डॉल्फिकासी आसूं पुरो म्हणलो तशें एक विचारताय तुका वळख आहा ते नंबर आहे ताणें विचारता म्हणलो विचारलें 2-3 मिनटान पाटी कॉल आयलें ती हांव ताजी डॉल्फिकासाची काणी तर ह्या घे आमी हांव गांवांत आसलो ह्या कितें वा मंजूर खंय रावता तो या म्हूण ताका हांव भितर मूड भितरी जावन गाडी कर जेरी कांय कंबतान पीक कर वा मंजूर पावल्या आनी ताजेर काणी ते जाल्यार राखण्याचो हें कुडकय दिलो ताणें ताजी काणी ताजे कितें रायट्स आहा ताका ताणें म्हाका दिले आनी ते आज मुवी जावन पावल्या आनी काणी कित्याक दिसली म्हळ्यार तेंत आनी नव्या एका रायटराची कितें काणी दिसल्या बरी काणी आसली एक सगळ्यांक दाखयचें म्हणलो म्हजो उद्देश ती तशीच राखण्याची पोरण्या पेपरांनी पोंदा पडच्या की एक ती काणी परत येवन दी वयर म्हणलो उद्देशान ती केल्ली मोगाचेरो हांगा एक संगत उड आसयता ही काणी भोव सादली 2004 इसवेन कित्याक म्हळ्यार प्रदीप बरबोजा हो म्हजे लागीं ह्या काणी विशयांत आनी उल्लेख केल्लो आसा आनी तो म्हणटालो 2004 इसवेन राखण्यांत पब्लीश जाल्ली कविता काणी आनी ती काणी आनी दिसल्या जाल्यार त्या काणयेंत कितें तरी आसतलेंच आनी डॉल्फिकसच्या आनी लिखलेली काणी म्हणटा आसतना खंडी जावन समेस्तांक आवडटा आनी एक संदेशपूर्वक काणी ती आनी ती काणी पिंतुरा रुपार आनी उक्ताड्या काडल्या आनी जावन ही बरी गजाल एक कलाकार आपणाचेंच चिंतिनासतना भायल्या समाजेंत आसलेल्या जायत्या बऱ्या संगत्याक आपणा ते व्हरता आनी त्याच समाजाक पाटी दिवचे प्रयत्न करता भोव बरें प्रदीप बाब तुमकां ह्या विशीं निजाणी खूब शाबासकी पाटयता बरें आतां प्रदीप बाब म्हाका कळीत आसा तुमची आदली 2 पिंतुरां तुमी काडटा आसतना जायतो वावर स्टॅणी बेळा आसा तुमचे वटू स्टॅणी बेळांनी काम केल्लें आसा म्हाका कळीत आसा आउटडोर शुटींग करीत जाय तांत्रीक वर्गांक सांगात हाडीत जाय ताच्या उपरांत नटन करून तांचें तोंड जाय जाल्यार तुवें आपणायत जाय उपरांत पडद्यार घालीत जाय प्रदर्शनां करीत जाय जायती मिनात तुमी हर एक बडी म्हणटाना पुरो जाल्या म्हणटात पूण जाल्यार ही उमेद हुमस खंय तावन येता तुमकां ही हांव तुमचें तावन आयकूंक आशेता उमेद म्हजी ती आसलीच ती तें मुग्धना निवाना तें कालें तरी करी जाय म्हण हांव अशेंच गांवाक पावल्लो पावसाचो काळ तो जुलय म्हयनो त्या वेळार म्हजे सांगाती हांव गांवाक गेले जाल्यार म्हजे सांगाती घरांनी येतात तशें म्हजो एकलो मित्र विल्यम पाद्रेंगी आनी मेल्विन एल्पेल आसलो आमी अशें बसून उलयतना अशें काणी आहा ती आमी करयांगी एक ती काणी आमी एक शॉर्ट फिल्म करयांगी करया बसून पावस बरो वता बरो पावसाचो वेळ करया पावस न्ही भयंकर पावस ह्या पावसाक कशें करचें जाल्यार म्हाका हांव रजेर पावलां थंय म्हजे कडेन आसा एक 15 दिसांचो 20 दिसांचो टायम आसा तो वेस्ट करचो नाका जाल्यार म्हण करया म्हणून करया म्हणटना काणी कशी मेळ्ळी म्हाका काणी हाडली ताका ते स्क्रिप्ट हें जाय कालें संभाशण जाय आमी कन्नडान करया म्हणून जालें कन्नडान करचें जाल्यार संभाशण म्हाका बरोवंक कन्नड येता ना म्हणून न्ही पूण आनी की बरें कन्नडा हे शब्द वापरचे आनी म्हजे तावन मिस्टेक जावन नजो खंयच्याय रितीन देखून हांवें मेल्विन एल्पेला सांगलें एकलो बरो संभाशण बरो साग घेवन ताणें एकल्याचें नांव सुचयलें तो आमचो संभाशण बरयलां के रघुरट्टाडी हय ताका हांवें कुंदापूर जावन मोडबिद्री आपयलें हॉटेलांत रूम केलें आमी ताणें स्क्रिप्ट बरयलो संभाशण बरयलें 3 दीस बसले आमी मोडबिद्री रावन संभाशण जावन आमी तिसरे दिसा शूटिंग स्टार्ट केलें पावसाकच स्टार्ट जालें पावसाकत निजाणें एक पावस म्हणटना सगळ्यांक एक त्या पावसाक निश्चिंत एक दुसरीच गजाल ह्या काडी शहरांत जायते वर्सां जावन तुमी आसात आनी गांवच्या पावसान तुमकां तें मोण आयलें आनी तुमचें थंय
दुसरीच आत्वीच चिंतना उदेली आनी एक पिंतूर तुमचे तावन भायर आयला ओके काणी हांव तितके भायर येता कित्याक म्हळ्यार दिपक पलडकर आमचे मदें आसात तुमची म्हाका इल्लीशी धडक जायची आसली एका तेंपार तुमी नटन शेतांत सांगातच वावर केले मनीस हर एका माचयेर तुमी दोगीच खंय पळयल्यारय खंयच्या माचयेर पळयल्यारय इगर्जेच्या सालांत पळयलें जाल्यार दिपक पलडकर आनी प्रदीप बारबोजा दिसताले पूण आजकाल तुमचें जोडें तितकेशें पयस पयस जालां हाचे विशीं तुमी तितकेशें एक सांगतल्यात की कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक तुमकां अभिमानी जावन आसात आनी ते तांचे एक सवाल आसा कित्याक दिपक पलडकर आनी प्रदीप बारबोजा सांगाता वावर करनात सांगाता मंचेर दिसनात हाका एक ल्हानशी एक मोठी झलक दिया तुवें विचारल्या परी बसूं जाणांनी आमकां विचारलें आसा पूण आमी ह्या गांवांत काम करता आसतना थोडे फावटी प्रोजेक्ट्स जाता फिल्माचे प्रोजेक्ट्स जाताना या ड्रामाचे प्रोजेक्ट्स जाताना आमी उलोवनशें काले म्हळ्यार आतां प्रदीपानी हांव दिसाक एक नाना म्हळ्यार एक 3-4 फावटी फोन करता सारकें एवरी डे वय वय इंगड सब्जेक्टा वयर वय आनी तांतो आमी तोय म्हजे डिस्कस करताले अशें एक ड्रामा आसा या फिल्म आसा त्या दाळा हांव टायमींग आमी ऑफिसान काम करता आतां हांव जाल्यार तो जाल्यार ताज्या कामांत बिजी आसता हांव जाल्यार ऑफिसान जाल्यार सिनियर मॅनेजमेंटांत आसा सारकें इतलो टायम म्हाका त्या ड्रामाक दिवंक जाता वय वय म्हळ्यार एक ड्रामा आतां उरल्यांच्या ड्रामांत हांवें चड करून 1-2 केल्यात पूण प्रदीपाचो ड्रामा कशें म्हळ्यार इट्स व्हेरी रियलिस्टीक वय प्रॉम्प्टींग 1-2 फावटी आसताले मागीर तुका प्रॉम्प्टींग कट जाता सारकें सारकें आनी हांवें तितलो टायम ताका दिना जाल्यार उरल्या आर्टिस्टांक ते समान जायना म्हळ्यार ते काले तो चिंता पळय हेजे म्हळ्यार ते रिजल्ट येना सारकें सो आनी मागीर अशें त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाक येवंक जायना म्हणून जाल्यार डेफिनेटली लॉकी सरता खंय गेलो तूं एट द सेम टायम थोडे फावटी मुवीचे कमिटमेंट येताना मुवीचे कमिटमेंट कशें म्हळ्यार 5 या 10 दिसांचे ते दिवंक जाता ड्रामाचे कमिटमेंट 2 या 3 म्हयन्याचे थोडे फावटी 4 म्हयने गेल्ले आसा प्रदीप सो तितल्यान सोडल्यार आनी तोय बिजी जालो हांवूय बिजी जालो तितल्यान सोडल्यार दुसरें कांय ना पूण आनी मुखार सांगात ड्रामा करचे सांगात स्किट्स करचे सांगात कॉमेडी करचे ऑलरेडी सांगात मुवी आयली सगळ्यांनी आतां अरे तुमी सांगात मुवी म्हणल्यार डेफिनेटली सो कथे मुगी दिदे तेजी इंगडत काणी कथे मुगी दिदीची तो सांगता तसा मागीर हांव सांगता तुजे कशें म्हणून हे सवाल हांवें कित्याक विचारलें म्हळ्यार दिपक पलडकरांतले जायते कलाकार जायते नवे नवे कलाकार प्रदीप बारबोजा हांच्या मार्गदर्शना खाल उदेल्ले आसात आनी तांणी ताच्याच सांगून मुगदाना कलाकाराद्वारे जायत्या कलाकारांक आपली माची दिवन तांकां प्रेरीत केल्लें आसा त्या खातीर दिपक पलडकाय तांच्याच सांगून मुगदाना कलाकारांत हांवूच उदेल्लो म्हूण सांगच्याक म्हाका वरतो संतोश भोगता आनी आतांय आसा मुखल्या दिसांनी दोगांनी तशें कथे मुगी दिदे म्हणल्या एका खाणयेन तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात तशेंच नाटक शेतांती रंगमंचेरी तुमी सजादे म्हणली आमची आसा आमची आशा आनी तशेंच आमच्या समाजाची सूर जाणाची आशा कथे मुगी दिदे आरंभद म्हणना प्रदीप बारबोजा हें कन्नड पिंतूर घेवन आयला म्हाका तांचे लागीं एक सवाल विचारूंक आसा तांच्या हर एका पिंतुरांनी तुळ शेतांतले नावार्दीक एक्टर ते घेवन येता अरविंद बोळर भोजराज वामजूर असल्यांक घालून तांणी पिंतूर केल्लें आसा पूण ह्या पिंतुरांक तसलीं तोंडां दिसनात तसलीं मुखामळां दिसनात प्रदीप बारबोजा तुमचे लागीं एक सवाल करता कित्या खातीर तांकां तुमी ह्या तसल्या कलाकारांक तसल्या एक्टरांक तुमी ह्या पिंतुरांक तुमी घेवना विशय इतलोच की ही काणी कितें विचारता तें मात करूंक जाता तूं काणी एक गरज आसल्यार मात्र आमकां एक्टरांक वेंचून हाडयेत ही काणी तशी आसल्यान आमकां हास्य प्रदान न्हय जाल्यारय हास्य आसा तूं तांची म्हाका गरज पडोना ह्या काणयेक तशें जाल्ल्यान तुवें नावार्दीक कलाकार आसात म्हजो अनेकलो मित्र मेल्लो वालेन्सिया स्टॅनी वेळा आसा दीपक आसा आनी वायलेट ताणें ताकाय मस्त अनुभव आसा चापरकाट पंगडांत जायतें काम केलां ताणें तशें आनी 4 जाणां भुरगीं तीं तांच्या ल्हान प्रायारच फामाद जाल्लीं आमी पळोवंक जागे पयलीं ती ल्हान प्रायार आसा तीं आतां
होय. फामाद जाल्यात सारकें. ती आसात आनी तूं नावाड देखत टीम म्हण येत आनी तूं आसले पुरा कलाकारां होय. आनी तूं कोणी म्हज्या वळखीच्यांक कुटुंबाच्यांक घालून फिंतूर हांवें करूं ना आनी काणी कितें गरज आसा तितलेंच केलां होय. आनी हांवें मुख्य पात्र केलां घेतला. हे एक प्रबुद्ध दिग्दर्शनाचें काम कसलो बांदाव ताणें घालोना वत्तड ताका मेळूंक ना काणी कितें डिमांड करता काणी कितें वत्ताय करता ताचे विशीं चड ध्यान दिवन तसल्याच कलाकारांक ह्या पिंतुरांत ताणें नटन दिवचें अवकाश करून दिला. देव बरोबर प्रतिभा. आतां ह्या पिंतुराच्या विशीं आमी उलोवचें जाल्यार कोण पर कलाकार आसात आनी ताचे तांत्रीक वर्ग हाचे विशीं एक चळक लावची जाल्यार कितें म्हणटात? कलाकार हांवें तुमकां येदोळच तिलसिलें तांत्रीक वर्ग म्हणटा तांत्रीक वर्गाच्या पयलें ह्या चित्राचो प्रोड्युसर फ्रँक फर्नांडीस सांगूंक आशेता हें फिल्म हांवें तयार करतना हांवेंच म्हज्या करसार तयार करीत म्हणून हांवें दवरलो पूण तें बऱ्या रितीन हेजें आनी बरें प्रोडक्शन उंचल्या मट्टार हेजें म्हणल्या उद्देशान हाजें पोस्ट प्रोडक्शन बरें जायचें म्हणल्या उद्देशान फ्रँक फर्नांडीस कडेन हांव पावल्लो ताणें म्हाका जायत हांव सपोर्ट करता म्हूण सांगलें. सारकें. हय तर ह्या संदर्भार हांव फ्रँक फर्नांडीसाक की शाबासकी देव बरें करूं म्हणटा. उपरांत तांत्रीक वर्ग ही हांवें फिल्म केल्या उपरांत बऱ्यांतलें बरें हेजें कॅमेरा वर्क म्हाकाय येता पूण हांवेंच हें करून खालिंगीकरण घालचें समान पुराय हांवें विशय काडूंक जायना एडिटींग येता तें म्हणून हांवें करूंक जायना देखून कॅमेरामॅनय बरो जाय म्हणलें म्हज्या आदल्या फिल्माक एकलो कॅमेरा एसिस्टंट जावन आयिल्लो तो केरळाचो कोच्ची जावन मोहम्मद सफान म्हणून ताका आपयलो हांवें तो आयलो ताणें बरें उंचलें आनी तूं कॅमेरा वर्क केलां तुमकां पळोवंक मेळटलें ह्या फिल्मांत. उपरांत हाजें म्युजीक पॅटसन पिरेरा म्हज्या हर एक फिल्मांत हाज्या पयलीं ड्रामाक टायटल सॉंग जाय जाल्यार तसो करून दिता म्हाका ताज्या कारणान हांवें हें केल्लें आनी बरें उत्तम ताणें म्युजीक दिलां. आनी साबार मेल्विन एल्पेल तो ताणें हातूंत काम केलां फिल्मांत. विलियम पाद्रेंगी हाजे आर्ट आनी लोकेशन्स आमकां मेन जाय आसलें ताज्या गांवांत कुप्पे पदाच्या गांवांत सादारण हॉस्पिटल एम्बुलन्स धरलें इस्काल धरलें गव्हर्मेंट इस्काल पुरा ताणें वेवस्था करून दिल्ली घर एक सगळें घरच आमी बड्याक हाडून गेल्लें नंतर आमकां तें शुटींग काडून बारीक कशें जाल्लें कोणाच्या घरा वचून तांच्या रांदच्या कुडांत वचून आमकां बसोंक जायना देखून सगळें घरच एक गायली पड तें आमी वचून नितळ करून आंगण आनी नितळ करून घरा बरी दाखोवन सोबीत ती पुरा वेवस्था केल्या आनी साबार जाणांनी काम केलां तुमकां तुमी फस्ट पळोवंक जावन पुरो तूं हाजें कलर ग्रेडिंग केलां प्रज्वल सुवर्णा म्हणून हय तो साबार तूं आजकाल फिल्मांनी काम करना आसा. मागीर आनी एकलो म्हजो मित्र डॅनियल कुटिन्ना डॅनी म्हणटा आमी आमच्या डॉल्लावाचो पूत आनी मेल्लू आमचो मेल्लू आनी स्टॅनी बेळा सगळ्यांनी मेळून म्हाका सपोर्ट केला आनी लायटींग युनिटांनी आसलें तशें बऱ्यांतल्या बऱ्या टॅक्निकल टिमाक आमी हातूंत वापरलां. हाजें डब्बींग दायजी स्टुडियोन जाल्लें आनी म्हजें डब्बींग हांगा म्हजो मित्र फ्रँकलिनान हांगासर केल्लें दुबयंत. तशें ह्या फिल्मा फाटल्यान हें फिल्म आराम जावन शुटींग जावन तूं म्हाका दिसता लागभग 2 वर्सां जालीं ह्या संदर्भ मेळ्ळो म्हाका तें रिलीज करूंक मस्त अडकळी मदें बिजी मदें आमकां हें करूंक जावना कंप्लीट. तशें आज तयार जालां आनी हाजें ट्रेलर येदोळच रिलीज जालां हाका बरे प्रशंसा मेळ्ळे आमकां. खंडीत जावन हाजे शोय हावसफूल जावन येता आसात खंडीत जावन यशस्वी जातले म्हणून चिंता. खंडीत जावन शोच्या विशयान हांव मागीर उलयतलें हांव. प्रतिभा तुमी सांगलेली ज्यो जी कितें गजाली आसात भोव पुरवाय आनी ह्या पिंतुराचो प्रोड्युसर आसा फ्रँक फर्नांडीस अद्भुत मनीस जायतीं बरीं बरीं कामां करता आनी प्रदीप बर्बोजा तसल्या उर्बेवंत दिग्दर्शकांक आदार दिता वसा आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. तशें म्हणटा आसतना प्रदीप बर्बोजान हेंय भितर काडलेलें ताच्याच बॅनरा घाल भोव खोशयेची गजाल प्रदीपा. आतां म्हजे सवाल आसा दीपक पालडकांच्या लागीं. तुमी जायत्या पिंतुरांनी नटन केल्लें आसा कन्नडा तुळू कोंकणी पंजाबी आनी ह्या पिंतुरा विशीं आमी उलयत आसतना तुमकां कितें विशेश पडटा प्रदीप बर्बोजाच्या ह्या पिंतुरांत?
अ सब्जेक्ट लायन कित्याक म्हळ्यार ताणें मुवीच्या विशयान म्हाका ब्रीफ करतना म्हणलो नॉर्मली आमी कॉमेडी रोल्स करचे तुमी पळयलाय जावंक पुरो सो ह्या फिल्मा विशयान ताणें सांगतना एक सोशल कॉजा खातीर एज ए रायटर एज ए डायरेक्टर जावन हांवें एक म्हजी एक जबाबदारी आसा कित्याक म्हज्या ड्रामा थ्रू हांव सोशल मेसेज दिता बट ही टोटली सोशल कॉजाकूच करते आसा कित्याक म्हळ्यार आजकालचे सामाजीक पिडूग म्हणटात ताजे वयर मुवी करतात आसा दिपक तूं त्या टायमार येवचो आसा म्हण आनी लकीली ती वेकेशन मॅच जाली सो मागीर गेल्या पूण तो भिरांकूळ पावस त्या गांवचो पावस ते घरां ते एम्बुलन्स ते सेट ते आनी ती भुरगीं ज्यो इतल्या कन्नडा फिल्मांत हिट जाली भुरगीं ती इतले प्रोफेशनल करतना हांव अजाप पावलो म्हळ्यार ह्या लेवलार ही भुरगीं 4 भुरगीं 5 भुरगीं ती कशी एक्ट करतात आवय बापाय लागीं ना तांची सकाळी येता ड्रॉप करून येता ती इतली प्रोफेशनल आसात की तांचे शॉर्ट्स ते पुरा दितात सो आज हे मुवी इतल्या लेवलार आमच्या इंडियांत रिलीज जाता दुबयंत रिलीज जाता इंडियांत रिलीज जाता आनी हर कडेन रिलीज जाता आनी ओवरसीज रिलीजाक संध्या क्रिएशन आसा जो शोधन प्रसादी व्हडल्या मट्टार सपोर्ट करतात आसा सो प्रदीपाच्या ह्या मुवींत पार्ट जावंक म्हाका बारी खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार आनी आतां ताणें ह्या सोशल सब्जेक्टाक हात घाल्लो आनी तो वगेत बसना कित्याक म्हळ्यार तो रेस्पॉन्स ताका परवा येवचो आसा पळय ते हांवें ऑलरेडी ट्रेलर थ्रू पळयला कित्याक म्हळ्यार ताका शबासकी दिल्या सगळ्यांनी बिकॉज ताजे हे ट्रेलर मस्त हिट जाला ओके ते लोकांक मेसेज गेल्या खंयच्या विशयान तो काले सांगूंक आशेता म्हणून तुमकां गोत्ता सांगू ताणें उलोवचें उणें पूण आतां तो अल्या कामांत हात घालता आनी मुखार कधीच सरता आमचो सपोर्ट आमचो मोग आमची बेसांवां म्हजी म्हणून न्ही सगळ्यांची सगळ्या पालडकारांची सगळ्या कोडयालकारांची सगळ्या संवसाराची बेसांव ताजे वयर आसा प्रदीप बरबोजा एक उसलो दिग्दर्शक हो समाजाचो मनीस आसा जायते म्हज्या लागीं सांगून आसले प्रदीप बरबोजा 2 आस्ती प्रधान पिंतूर दिल्लो मनीस आज कित्याक 8 मोहीक भायर सरला अशें म्हणलें सवाल म्हजें न्ही म्हजे बराबर प्याऱ्याचें आसा समाजाचें आसा तें तुमच्या तर्फेन हांव आज प्रदीप बरबोजाक विचारतां हें कित्याक तुमी ही काणी विसली आनी पिंतूर करचे प्रयत्न केले काणी कित्याक विसली म्हळ्यार हांवें तुका येदोळ सांगलें ही काणी हांवें वाचली 2004 इसव्यांत पूण म्हाका जो उडास परत आयलो ही काणी सोदून काडी जाय आनी असलेंच एक फिल्म करी जाय आनी एक फिल्म केल्या उपरांत हांव म्हाका हास्य प्रधान म्हणून सकड म्हज्या फिल्माक पळयतात ही एक विभिन्न नाटन हांवें करी जाय रियेकांत हांवें कॉमेडीच करचें एकच लेखाचें एक्ट करच्याक ताका अर्थ ना हांवें एकालें नवें सॉंग करी जाय म्हणल्या उद्देशान हांवें एक एक्ट केलें आनी भुरग्यांचें फिल्म जाल्लें आनी एक आर्ट मुवी आनी तूं एक संदेश दी जाय की घरांत आवय बापाय सांगता भुरगीं वाडटाना घरांत आवय बापायनी झगडल्यार भुरग्यांचेर कसलो प्रभाव पडटा भुरग्यांक एक जबाबदारी आसा म्हणून आवय बापायनी समजचें तांकांय एक चिंता आसात तुमी आवय बापायनी खाली आमी तांकां पोसता शिकयता तांकां जाय जाल्लें दिता म्हणलें तुमची माझ जबाबदारी न्ही तुमी तांच्या मुखार झगडटना तुमी तांच्या मुखार उलयतना तांच्या मतीन ती थोडे प्रभाव पडटात ते कशे पडटात तांकां भुरगीं तुमकां व्यक्त करूंक शकनात त्या विशयांत एक हातूंत संदेश आसा तो तुमकां ह्या मुवींत पळोवंक मेळटलो खूब बरें प्रदीप बाब ही काणी तुमी घेवन आयल्यात आजकालच्या काळाक समाखालीन जावन सारक्या जाग्यार बसता आजकालच्या परिस्थितींत जायतीं भुरगीं आपल्या घरांत आत्वेंस चलोवन आसतात आत्व्याच रितीन चलोवन आसतात आवयच्या बंदडेतावन भायर येतात आनी समाजांत एक मारेकार जावन उदेवचे प्रयत्न जाता त्या वेळार ही एक काणी समाज परिवर्तन करच्याक साक्ष जातली म्हणून म्हाकाय भरवोसो आसा भोव बरें प्रदीप बाब तुमकां ह्या विशीं हांव साबासकी पाठयतां जायत्या सोशल मिडियांनी आजकाल कथे मुगिदिदे आरंभद म्हणना ह्या पिंतुरा विशयांत जायतो आवाज उठलेलो आसा आनी जायतीं शोज बूक जाल्ले आसात म्हणलें कळीत जालां ह्या प्रदर्शना विशयांत तुमी झळक दितात की खंडीत जावन हाजी प्रदर्शन नोव्हेंबर 17 तारखेर दुबयच्या उदमेतांत अलायन्स फ्रांसायज म्हणल्या थिएटरांत चलचें आसा हाजे शोज येदोळूच हावसफूल जाल्यात साबार म्हज्या पोशाखांनी सपोर्ट केला ह्या हाका रियेकले म्हज्या हाज्या आदीं केल्ले ह्या दुबयंत आसचे म्हजे मित्र म्हजे सांगातीक
म्हणजे सांगून मुग्धना कलाकारांचो पंगड वय सारकें तांणी तांचो वावर हाका दिला म्हणजे टिकेट सेल्स जावन दी आनी सगळ्या म्हणजे सांगात रावन तो काम केलां हर एक पोशाखाक या आमच्या सपोर्ट केल्ल्या स्पॉन्सरांक हांव ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे सांगून मुग्धना पंगडाक आनी तयाराजी बऱ्यान जावन आसा आनी थोड्योच टिकेटी उरल्यात आमचे कडेन देखून आनी एक हप्तो आसा खंडीत जावन तुमच्यो सिटी अमानात करून दवरा आनी ह्या फिल्माक या म्हणून हांव वत्ताय करता प्रदीप बरबोजा तुमचे लागीं आनी एक निमाणे सवाल आसा जायते तुमी नाटक बरयल्यात जायतीं 2 पिंतुरां तुमी काडलेलीं आसात पूण आनीक तुमची उमेद निवोवंक ना पूण कोंकणी समाजतें ह्या लोकां द्वारे ह्या भाशे द्वारे जावच्यो गजाली पळयत आसतना ह्या कोंकणी नाटकांक आनी कोंकणी पिंतुरांक कितलो अवकाश आसतलो मुखल्या दिसांनी आनी तुमी तो जागो भरती करूंक परत प्रयत्न करतल्यात की हें म्हजें सवाल आसा खंडीत जावन अर्थ बाबा पयलें फिल्म करतना हांवें चिंतून हांव फिल्माचो डायरेक्टर जाता म्हणून दुसरें करतना हांवें चिंतूना आनी करतलो म्हणून हें करतना हांवें चिंतूनातलें जावन गेलीं 3 फिल्मां आनी मुखार ही म्हज्या जावन फिल्मां येतलीं पूण कोंकणी फिल्माक फ्युचर आगे म्हळ्यार खंडीत जावन आसा पूण आमकां प्रेक्षक आमकां खंडीत जावन सपोर्ट करतात फिल्म पळयतात पूण आमकां त्या टिकेटीच्या पयशांनी एक फिल्म नीट करूंक खंडीत साथ दिना हाका खंडीत जावन स्पॉन्सरांची गरज आसा आमकां पोशाक नातल्यार कोंकणी फिल्म आमकां फकत तुज्या टिकेटीच्या आदारान आमकां हें फिल्म करूंक जायना आनी तसलें करचें जाल्यार खंय एक फिल्म तुवें 5 लाखां भितर शुटींग काडून जायचें पडत 5 जावन 10 लाखां भितर तसलें करतना आमकां फिल्मां बरी दाखोवंक जायना तें आमी उरलीं फिल्मां पळयतना आमच्या कोंकणी फिल्मांत तुका इंगिवणेपण दिसता म्हणल्यार जाता त्या बाउंड्री भितरच आमी काम करचें पडटा त्या हाजे भितर तुजे कितले व्हडले प्लॅन आसल्यार कितले व्हडले चिंता बसल्यार फिल्मां करूंक जायना मुखल्या दिसांनी कशें रावात कसो पाठिंबो मेळत म्हाका कळीत ना पूण म्हजे प्रयत्न खंडीत आसतले आमचे पोशाक सपोर्ट करता म्हणसर हांव करतलो उरल्या कलाकारांकी असली तुवेदी मेळटली उरले कलाकारी आसात कोंकणीन तेजें काम जावनूच आसतलें आखरीक एक सवाल दीपक पालडकांचे लागीं ह्या पिंतुरा विशीं आनी ह्या प्रदर्शना विशीं ह्या हावसफूल जाल्ल्या विशीं तुमी कितें सांगूंक आशेतात हांव एक एक्टर जावन प्रदीपाचो मित्र जावन ताणें खंयच्याय एक मुवीज काडल्यार खंयच्याय ताज्या प्रोजेक्टांत आसतना ते ताका सपोर्ट करचें जावं पुरो सोशल मिडियार कित्याक म्हणल्यार ते एक म्हाका एक ताजी सोशल मिडियाची पिसाय आसा तुमकां बरो गोत आसा सो ते एक लोकांक पावोवचें टिकेट सेल्सांत हेल्प करचें ते पुरो म्हज्या डायरेक्टर प्रोड्युसरांक हांव करता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी तुळू इंडस्ट्री या कन्नडा जे आमच्या कोडियालच्या लेवलार ती फुल्ल वाडवळ जावना आमी हर एका एक्टरांनी हर एका क्रुवांनी ते सपोर्ट केल्यार ते फाल्यां जड आसलें ते रूख जाता सो फाल्यां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी सरतात सो आतां हातूंत पळयल्यार 2-3 शो हाऊसफुल जाल्यात आनी फुल्ल टीम आमचे आसा सांगा मुग्धना कलाकार टीम ते पुरो सपोर्ट करतात उरले आमचे फ्रेंड्स सपोर्ट करतात सो 2-3 शो हाऊसफुल जाल्यात ऑलरेडी आतां 2-3 शो म्हाका दिसता 100-150 टिकेट आसतल्यो ते आतां एक हप्त्या भितर सोल्ड आउट जातात सो ऑल द बेस्ट आमच्या टिमाक प्रदीपाकी आनी हाका एक एवॉर्ड खंडीत येतले मुखार आनी तुका पयले फावटी आमची एक तुवें एक इतल्या बऱ्या तरान इंटरव्यू घेतली तुका देव बरें करूं देव बरें करूं प्रदीप बरबोजांचे हर एक नाटक जावं आनी हर एक पिंतुरां जावं लोकां मोगाळ जाल्यांत आनी ती प्रदर्शन करच्याक जायत्या दाणींनी ताका कुमक केल्ली आसा आनी तीच उमेद आसले देखून बऱ्यांतली बरी नाटकां बऱ्यांतले बरें नाटक आनी पिंतुरां हाडूंक पावला मुखल्या दिसांनी ताका असलोच आदार मेळटलो अशें म्हणून हांव बरवसतां आनी निमाणें हांव अशें सांगूंक आशेतां ह्या पिंतुराक नॅशनल एवॉर्ड मेळोन न्ही आनी असली जायती मुवी जायती फिल्मां तुमच्या हाताखाल येवं दी म्हणून मागता प्रदीप बरबोजा आनी तुमच्या पंगडाक सर बरें जावं कोंकणीचें बरें जावं सर दायजी TV 24/7 काल आज आनी फाल्यां ह्या सर विक्षकांक परत एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो आंकडो आखेर करता देव बरें करूं. Hello, and a very warm welcome to B-Town Restro's 6th branch, here at Lavender Hotel, Al Nahda, Dubai. We're thrilled to open our doors and invite you to experience everything that makes B-Town Restro special. Our new location brings you a simply amazing ambiance designed for families and friends to come together and enjoy.
We've created a space that's perfect for everyone, with different fun facilities to keep the good times rolling. And for all the food lovers, we have superb offers you won't want to miss. We're especially excited about our special sections, including Simply South, dedicated to authentic South Indian flavors, and our food kitchen, where you'll find a wide range of delicious options to satisfy every craving. B-Town Restro is more than just a restaurant. It's a place to unwind, celebrate, and enjoy with loved ones. Thank you for being a part of our journey, and we can't wait to serve you here at our new home. काल आज आणि फाल्या